येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंय उद्योगीक वाड आनी गुंतवणूक प्रसार धोरण मसुदो तयार. गोंयांतल्या वेवसायिकांक मेळटली वित्तीय आनी बिगर वित्तीय उर्बा. तरणाट्यांची रस्त्यार धूम. अपघात लागल्यात वाडपाक. सस्पेंड करची 2000 जाणांची ड्रायव्हिंग लायसनां. येरादारी निरीक्षकांचो आरटीओ गुलो. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय उद्देगीक वाड आनी गुंतवणूक प्रसार धोरण 2022 ह्या मसुद्यांत गोंयांत वेवसाय सुदारपाचेर चड भर दिल्ल्यान गोंयांतल्या वेवसाय मालकांक व्हडा प्रमाणांत वित्तीय आनी बिगर वित्तीय उर्बा मेळपाची आसा. धोरणाचें मुखेल लक्ष केंद्रीत करपी क्षेत्र म्हळ्यार इज ऑफ डुईंग बिझनेस. जमनी संबंदांतल्यो सुदारणा आनी नव्या वेवसायांक आदार दिवप. पळयात. उद्देग वेपार आनी वाणिज्य मंत्री माविन गुदिन्होन गोंयांत सध्याच्या उद्देगांक तशेंच दुकानां स्थापन करपाची येवजण करपी उद्देगांच्या सोयी खातीर प्रभावी आनी टायम बाउंड सिंगल विंडो यंत्रणा चालीक लायतलो. ते खातीर धोरणांत फावो ती तरतूद करतले अशें माविनान आश्वासन दिलें. The new industrial policy simply says this: whatever anybody wants to set up in Goa, it is going to be time bound. First, what used to happen, used to apply to Investment Promotion Board, thereafter for land to Industrial Development Corporation, and the way the things were, it used to consume a lot of time. Even the process of issuing literally on a permissions, literally on a declaration, that is what we are trying to do. Maximum time for bigger units will be 3 months, and the smaller units it will be 2 months only. First of all, the highlight of this is we are going to have a common application form. Now, one department to another, whether for various clearances, it used to move the application from the industry. Now there is going to be one single application which will be forward to all the other departments. Similarly, even for land conversion, which is very much necessary, we are going to empower the Investment Promotion Board itself for change of land use. So this way it is going to cut down on the time taken for various formalities to be completed. Emphasis is to get good industry. जमनीचे वेव्हार आनी वेवसायांची प्रक्रिया सोपी करपा संबंदात सुदारणा करतले अशेंय माविनान सांगलें. थळाव्या आनी नव्या वेवसायांक प्रोत्साहन दितले. थळाव्यां खातीर रोजगार निर्माण करपाचो यत्न जातलो, माविन म्हणटा. In the future, I want to tell here that main thing is following transparency in the allotment of land. Allotment of land used to be a big issue. People used to not come because once they apply for land, so many formalities they had to undergo. Now it is going to be simplified, and both the government and the corporation, that is IDC, are going to work in tandem. The focus is going to be twofold. One is we are going to get more land available to IDC in a very transparent manner. We are going to give clearances to industry who get their own land through Investment Promotion Board in a manner that even suppose some land is to be converted, we would see that it is done in a time bound manner, and they will not have to wait for those permission to start the activity. If we are convinced that that particular industry unit which is non-polluting, which does not destroy environment, which will generate employment, which is in the interest of Goa, we will be moving forward to give them permission at the earliest. Main essence is time, that faster clearances for faster growth of industry. That's going to be our mantra. Even we will be going perhaps a step further. I want to even mention about this. In some industrial estates, some industries are doing very well. They want to expand and they don't get permissions. We are going to put it in fast track, give them permission. They may even go to another industrial estate, provided they are in Goa. That means they are local industry. We have to encourage them. There are instances of even some little encroachments which they might have done in the industrial estate while doing the industrial activity. We neither regularize them, we neither penalize them,
neither we take and get any revenue from it. This also we are working out a one-time settlement perhaps through the IDC, so that things are settled, income and money also accrues to the IDC. As far as industry is concerned, it will also cover now. I have got logistics also as part of industrial activity. I have got entertainment industry also as part of calling it industrial activity, because it is a industry, it is a huge industry. If tomorrow privately somebody gets some land, just to give an example, and he says I am putting up a theme park or something, we will be, they will come to IPB and we will be moving very fast to give them permission. So such a thing happens in Goa. We want to move in times with what are the developments taking place in Goa. See, Goa has developed or is developing at a very fast pace. You have good highways, you have good roads, you have MOPA, which is going to become a reality come September. At that point of time, we have to make, we have to have our endeavors ready, our blueprint ready to convert perhaps Goa into a logistical hub, because there is going to be a cargo hub both at MOPA as well as at Dabolim. So how best to utilize that, how to increase trading through Goa, that also is going to be the emphasis. ऑनलायन प्रणाली सोपी करप आनी वेळ वाचोवपा खातीर अर्ज प्रक्रियेक चालना दिवप. GIDC वरवीं जमीन वांटपा सयत स्थापने पयलींच्या सगळ्या सामान्य अर्जांक मंजुरी तयार करप. कागाळ सोडोवपाची प्रक्रिया घटमूट करप. पुराय जमीन बँक ऑनलायन उपलब्ध करून GIDC वरवीं वांटप. स्वशासीत उद्देगीक थळाव्या संस्थांची निर्मिती, उद्देग आनी सरकार हाचें प्रतिनिधित्व. अप्रतिबंधीत वाठारांतल्या पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पा खातीर जमीन वापरांत सोपो बदल करतले. PPP मोडांत वा खाजगी रितीन उद्देगीक उद्यान, खाद्य उद्यान, पर्यटन केंद्र आदींची तरतूद. उद्देग वेवसायीक प्रकल्प उदरगती खातीर भाडेपट्टी तत्वार उपलब्ध आशिल्ल्या खाजगी जमनींचो ऑनलायन डेटाबेज. वेवसायांक बरो आदार दिवपाक सद्याच्यो पॅकेजी घटमूट करप. उत्पादन निर्यात प्रसार, सहाय्यक उद्देगांची उदरगत आनी खरेदीक उर्बा. ग्रीन प्रॅक्टीस आपणावपाक आनी थळाव्या रोजगार निर्माण करपाक प्रोत्साहन. MSME स्टार्टअपांक उर्बा, बियाणां खातीर निधी, बाजार आदार. बायलांच्या फुडारपणा खाला स्टार्टअप आनी MSME खातीर उर्बा. 100 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक आशिल्ल्या मेगा प्रकल्पांक उर्बा पॅकेज. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागला. खास करून तरणाटे बेजबाबदारपणान आनी बेकायदेशीर रितीन वाहनां चलयतात. येरादारी पुलिसांनी नेम मोडटल्या मडगांवच्या सुमार 2000 वाहन चालकांचे ड्रायव्हिंग परवाने सस्पेंड करचे. येरादारी निरीक्षक गौतम साळुंकेन RTO कडेन मागला. नवो ट्रॅफिक कायद्याच्या प्रमाणे आता जे तुम्ही ऑफेन्स केले, समज लायसन घालूंक ना, नो एंट्रींतल्यान गेले, तशें जाल्यार आता ते कायद्यान नवी तरतूद केल्ली आसा की जो कोण ऑफेंडर आसा तांचे लायसन 3 महिन्या खातीर सस्पेंड जावपाचें आसा. आनी ही जी गजाल आसा ती आम आदमी म्हणल्यार सगळ्या लोकांक खबर ना. तेन्ना समाज व्हांवपी रजनी रायकर हांणी मागला की अशें तुमी जे ऑफेन्स आसा ते करनाका, जेणे करून तुमचे लायसन सस्पेंड जातले. तशेंच ट्रॅफिक पुलीस गौतम साळुंकेन हांणी सांगला की कितले जाणांचे तांणी सुमार 2,000 लोकांची लायसनां तांणी सस्पेंड करपाक धाडिल्ली आसा, ही तांणी म्हायती दिल्ली आसा. Marcon Traffic has sent almost more than 2,000 licenses to different RTOs in Goa and outside Goa also, requesting for their disqualification for 3 months. For example, overspeeding, the defaulters who have been booked for overspeeding, 596 defaulters have been booked since January 1st till May, and 596 licenses have been referred for disqualification for different RTOs. Then for red light jumping, we have sent 83 licenses for disqualification for 3 months. Then carrying persons in goods carriage 66, using mobile phone while driving 170, and driving under influence of alcohol is 81. So these 5 offences which are being marked by the Supreme Court. Of these 996 licenses we are referred for disqualification for 3 months, and excluding these more than 1,000 licenses we have referred for disqualification for those who were booked for not wearing the helmets. Since April 1st, in 2 months we have sent more than 1,000 licenses for suspension. सध्या एक जी तांच्यांनी सर्क्युलर काडिल्ली आसा ते म्हणल्यार प्रत्येक नागरिकान हेल्मेट जर घालना जाल्यार जाय,
जाल्यार तांचें लायसन 3 म्हयन्या खातीर सस्पेंड करतले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. तर हांव म्हणटा की हे जरी आमकां सगळ्या सर्वसामान्य लोकांक खूब जाचक अशें दिसत आसलें जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता सुरक्षेच्या दृश्टीन हें खंय तरी आमकां सगळ्यांक आमच्या भुरग्यां बाळांक आमकां वाचोवपा खातीर आसा. तेन्ना हांव एक सगळ्या लागीं मागपाक सोदतां की तुमी सगळ्यांनी हे जाचक आसा अशें न मानता तें आमच्या खातीर बऱ्या खातीर आसा हें जाणून घेवन तुमी सगळ्यांनी हेल्मेट घालचें, रॉंग वेन वचचें न्ही. तशेंच सगळे ज्यो कितें सरकारच्यो ज्यो आमी लायसन घेतना आमकां ज्यो कितें अटी घाल्ल्यो आसता त्यो सगळ्यांनी सुपूर्द करच्यो. पवित्र शिक्षक भारती मडगांवच्यान संदीप न्हयकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. थळाव्या पंचायतीन हातात घेतिल्ल्या विकास कामांच्या दर्ज्याच्यो कुडकाच्या थळाव्यांनी निशेध केला. थळावे म्हणटात नव्यान बांदिल्ल्या नाल्या कोसळ्यात पावसा आदली कामां केल्ली दिसनात. वीज विभागाची पावसा आदली कामां पूर्ण जावंक नात. कांय कडेन लायटीचे खांबे मोडून पडपाच्या मार्गार आसात. वायरी हुमकळटात. 2 महिने आधी कुडका पंचायतीन रस्त्या कुशीक स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बांदलेले, मात हालींच पडलेल्या पावसाक लागून कामाचो दर्जो एक्सपोज जाला. शिमिटाचो धूप जाला, कॉन्क्रीट गळपाक लागला. पावसाचें उदक नाल्यांनी वचपाचे वाटो बंद जाल्यात. परिणाम पावसाचें उदक रस्त्यारच तुंबतलें, रस्त्यार फोंड पडटले. थळाव्यांचो आरोप. हो जावन आसा मेन रोड ऑफ कुरका विलेज आनी हिंगा आतांच 2 म्हयने जाले ही ड्रेनेज बांदल्या आनी हो फर्स्ट पावस तेजेर आनी ते क्वॉलिटी ऑफ वर्क तुमी पळोवं येता. हे आतां सिमीट घातलेलें, सो हे सिमीट हो खोडयेचो पावडर तो तुमच्यांनी पळोवं येता. सो हेची आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण? सो हे वयल्यान तो रोखलें सिमीट घातलां जाल्यार भितरल्यान हे बांदपाक सिमीट कोहलें घातलां तें तुमी आतां चिंतपाचें. हें आतां 1 वीक लागून जावंक ना पावस पडोंक लागल्यार आनी हें सिमीट सगळें पळय कशें उस्तान वयर येयलां पळय तें. सो हें सिमीट हो खोडयेचो पावडर तो आतां पळोवपाचो आनी आतां हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुरका विलेज पंचायत हो आतां आनी कोण कॉन्ट्रॅक्टर आनी हिंगा कोणाचें कितें जाल्यार कोणाचे टॅक्साचे पयशे ते पळय. हे पळय हो आतां पळय एक लाकडाची बोडी घेवन हें करता पळय आनी हे सिमीट हो खोडयेचो पावडर तो तुमी पळोवं येता पळय. सो कितलें स्ट्रॉंग हे सिमीट घातलां आनी हे ड्रेनेज भितर कशी बांदल्या म्हणून आतां तें तुमी चिंतपाचें. हें तर वयल्यान तर इतलें बरें सिमीट घातलां तर तेणी क्वॉलिटी जाल्यार भितर कसली क्वॉलिटी घातल्या ती पळयात तुमी. आनी हो पंचायतीचें काम हें कुरका विलेज पंचायत हेचें काम हें पळय. पळय आतां ही तेणी कसली क्वॉलिटी घातल्या ती पळय. हे एका ड्रेनेज कावरिंगाक घातल्या पळय ती क्वॉलिटी पळय. सो हेजे वयल्यान तर आतां कितें व्हेकल वचत जाल्यार तेंचें आतां सगळ्यांचें कितें जातलें तें पळय. हे वयल्यान लादी घातल्या पळय त्यो. सो क्वॉलिटी आनी स्टँडर्ड. फकत इतलेंच न्हय जाल्यार पावसा आदली कामां करपाकय पंचायत विसरल्या. लागींच एक कलवट आसा जाची नितळसाण करप भोव गरजेचें. कलवट झोपां आनी कोयरान भरला. उदक व्हांवलें ना जाल्यार रस्त्यांचेर आनी शेतांनी भरतलें. ड्रेनेज सारकें ना. अर्दे क्लीन करता, अर्दे क्लीन करीत ना. आयज पयर आरकार कोण तरी येयलेले, कोण पी येता तेच सजमना. सो अर्दे क्लीन करता आनी पयशे आख्खे लायता आसतले, बिलां आख्खी लायता आसतले. बांयो हुस्पोना, 9 लाख आसता बांयूंक, वा हुस्पोना. वीज विभागय मान्सुना आदली कामां करपाचें विसरून गेला. लायटी खांब्यांचेर वेली चडल्यात, झाडांच्यो खांदयो आयल्यात. कांय खांब जाल्यार कोसळपाच्या मार्गार आसात. कांय खांब्यांच्यो तारो हुमकळटात. वीज विभागान दुरुस्तीचे वा देखभाल करपाचें काम करूंक ना. पोरणे खांब आनी लायनी बदलूंक नात. पंचायतीन हातूंत लक्ष घालपाक जाय असलें थळावे म्हणटात. एक दोर वायर सुद्दां तुटलो, हांबो पडोन जाल्यार कोणाचेर पडलो आनी जाल्यार कोण जबाबदार? हे मागीर 2-2 लाख घेवन येतले लोकांक की घे मेलो तुमचो कोण तरी स्कीम कशी म्हणून.
हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन आनी पंचायत मिनिस्टरा कडेन की पंचायत जे आमचे असली करप्शनां कोत्ता आसतली हे पयशे वेस्ट कोत्ता आसतले हेंचेर जाता तितल्या बेगीन तुवें नजर दवरची आनी इन्क्वायरी करची. 2 हांवें इलेक्ट्रिसिटी पोल आहा तिलो एक आदलो आहा पूण आदलो न्यू तेणी रिप्लेसमेंट केला पूण आदलो तसोच सांडला वीक आहा म्हणून तो कोणाचेर पडपाक सांडला काय वो हे सायडीक कोण लोक चलोन वयता तांचेर पडोंक हो डिपार्टमेंटान हो पंचायतीन पयलींच इनिशिएटीव घेवन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हो काडूंक जाय. हो ट्रान्सफॉर्मरा कडेन हांबो आहा आनी हो बँड जाला सो होय केन्ना पडत ताका कित्याक सपोर्टींग बेज हें कांय ना सो हेची अजून पासून हेंच ना हो केन्नाय पडत तें सांगोंक जायना. सामको ट्रान्सफॉर्मराच्या सायडीकूच आहा सो हे पंचायतीन म्हाका दिसता अजून हेचें कांयच हें करूंक ना वो इंट्रस्टूच घेवंक ना पब्लीक सेफ्टी एंड डेव्हलपमेंट वर्क. सेम तुमी पळयात आतां सरावंडींग सो हेंचें काम डेव्हलपमेंट आसतलें काय कुर्का पंचायत 4 ते 5 पुणे हांबे आहा अशेंच जाल्ले आनी आख्खे विलेज पंचायतीन पळय तूं कितले आसतले पळय ते सो हेची आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो वो हांबो व्हडले हांबे सगळे पडले जाल्यार हो आतां इलेक्ट्रिसिटी पोल पळयात तुमी वर्किंग पोल आनी हेचे आतां हें पळय तेजी हालत कितें जाल्या ती आनी हो कितल्या वर्सांचो आसतलो आनी हें डेव्हलपमेंट वर्क तूं पळय कितें पळय तें सो हो आतां तर पडलो हो केन्ना पडत तो सांगोंक जायना आनी हो तर पडलो आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार हेची आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण 10 फीट वयर आसतले फ्रॉम ग्रावंड सो हिंगा तर कोणाचें कितें लागत आनी कितें हें जायता आनी हे सायडीक पळय तुमी फाटल्यान ही फार्मींग लँड ही आतां शेतां रोयता हिंगा सो हेचें तर कितें बोडी बा तर आदवली आनी तांकां शॉक येयलो जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो काय. गोवा 365 खातीर कुडकाच्यान विन्सेंट रोजारियो. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पर्यटक गोंयच्यो दर्या देगो पळोवपाक गिट्टी घालून गोंयांत येतात जाल्यार एक असो बीच आसा थंय येवपाक पर्यटक बी येतात. तो बीच म्हटल्यार कोलवा बीच. ताच्या फाटल्या राजावां अजापीत करपा सारकें, खरें म्हटल्यार लजेक घालपी अशें. आमो वा बोंडप पडिल्ले भशेन ह्या बिचार भोंवतना तकले खांब्या वयल्यो लायटी पडटात. पळयात ह्या बिचाचो आख्खो देका हाल. कांय दिसां आदीं आंबे पणसावरी गळून पडपी नावेलीच्या स्ट्रीट लायटींची अवतिकाय गोवा 365 दाखोवन दिल्ली. आतां असलेच देखावे कोलवा बिचार पळोवपाक मेळटात. गोंयच्यो हे दर्यादेगो सोबीत सुंदर करपाचो यत्न चल्ला. पर्यटन खातें ते बाबतींत एक्टीव आसा पूण कोलवा बिचा कडेन मात पर्यटन खात्याची आडनदरच जाल्या. आयकात जो फेर्नांडिसाचो अणभव. इलेक्ट्रिशियन आहाय ते सारकें काम करूं ना कोण प्रोफेशन कोला पळय जाल्यार चॅकींग आय न्हय हिंग लोक जायतो ट्युरिस्ट भिता हे बिचीचे भोंवपाक कित्याक आम पळो आनी माड पळो आनी बोंड पळो भाशेनची लायट पडटाय आनी ती लायटीक उपेग ना. बरी लायट आसलोली ती आतां मॉडिफाय करून आयकोत आसतली. हो देस्पेस इतलो केला आसतना गोटी आनी देस्पेस केला आसतना तुमी कोलिंकारां काबां करून येयले ही कोलीचे बीच पळोवन येता ट्युरिस्ट येता बरे भाशेन हॅपी जावपाक हिंग चोयल्यार ट्युरिस्ट आमकां दाखयता हेचे हें वॉट इज दीस आम म्हणटा दीस इज आयकॉनीक बीच दीस इज वन ऑफ द आयकॉनीक बीच. वॉट आयकॉनीक बीच वॉट इज आयकॉनीक बीच त्या उपरांत हांव सांगता आयको येना ती बीच म्हणून. हिंगा चोवपा मेळटा की लायट वयर सावन कितको चटाय त्यो आनी आमी एज पर न्यूज चोयल्लो 365 चॅनलाचेर तेणी नावेली जंक्शनाचे ज्यो कडेन कश्यो अश्यो लायट पडे पडटाय न्हू आंब्या भाशेन पडे झटाय आंबो आनी पडे पप्पाय आसता ते भाशेन त्यो तेणी बरो न्यूज सारको एकदम बरो जालो तेंगेलो आनी तेजें एक्शन देखून एकदम बरें जालोलें. आज हें चोवपाक गेल्यार कोलवा न्हू काल बसयले आयज झटाय आनी ते पोल देखून चोयल्यार तेंगे सगळे इरोडेड जाले सगळो तेका केदो मोड पडत तें सांगूं जायना. इतलो आमी देस्पेस करून इतलो आमी लाखांनी क्रोवांनी हेचे हो प्रोजेक्ट केलो तो फायद कितें आहा हे गव्हर्मेंटान हेची एक्शन घेवचें. हय मुखारी पण हेचो जायत पडत ते आतां एक दोतोर एस कोतर पडत गेले न्ही
हे आनी फायद कितें आहा गोवा प्रोजेक्ट म्हणजे इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. इज दीस आयकॉनिक बीच. लायट आनी कोयराचें दर्शन जालें. आतां पळयात रस्त्यांची अवतिकाय. पयल्याच पावसांत फोंड पडल्यात आनी हे फोंड अपघात घडोवपाक लागल्यात. डांबराची मशिनां भाड्यान हाडपाची घोशणा केल्लो PWD मिनिस्टर हांगा लक्ष दीत काय? ल्युसिटान डाकोस्टा आनी साल्वादोर वाज विचारता. फोंड केन्ना पुरपाचे पावस सोंपल्या उपरांत? काल एक बायल पोडी शिकता भुरग्यांक काट माताय सगळो मोटोर येताय ती काट माताय आनी तो केसो होंडा आहाय तेंका PWD मिनिस्टरान सांगिल्लें हे होंड सगळे कापान कोतमोड केदोण पास काबा जात्रेची लोक पोट लिची ती भुरगीं कोण तेंका इतले मार लागलो माती बी मार लागलो काल. पण हे होंड जातले केदो आतां एवरी टायम आमकां मिडिया हाडपा जाय दाखोवपा हे रोड तेंगे ऑथॉरिटी मनीस नाय रोडाचेर भोंवतले वो बिस्ते ते फकत PWD बसून रावताय. ही काम करपा जालो हाय ऑथॉरिटीकू थंय आतां चोयल आसतलें हो रोड कसो आहा थंय का हिंगा सकाळी आयज भुरग्यांक घेवन एक आवय दोग जाण भुरग्यांक घेवन येताली व्हडली आनी दोगांय भुरगीं इंजर्ड आनी आवय इंजर्ड जाली. हे फोंडार आहाय ते होंडपळ्याचे ते हा हे पावसावळ्या केदो करपाचें आतां भुरग्यांक दिसला वयताय मरे हा सारकें वना सारकें कोणाक अथॉरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा असो जाय न्हू एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणली चोय आतां चोय तुमी चोय दाखय लोकांक दाखय हेका अथॉरिटी मातशें उजवाड घालून सांग तेजे मातशें गिन्यानाचें उजवाड घालून सांग फकत लोकांक लोक उल मातलो आनी जातो म्हूण नाय. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. ह्या सप्तकाचे अखेरेक आनी फुडल्या सप्तकाचे सुरवेक आकांताचो पावस फुडें येता. ते मजगती लोकांक वत आनी पावसाच्या शिवराचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. हवामान खात्याचो हो अदमास पळयात. आयज चडावत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जावन हवामान गरम उरलें. सकाळीं मातसोसो पावस शिवरलो जाल्यार दनपार वत आसलें. मळबात कुपा दाटलें देखून आयज रातयां पावस पडूं येता. उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फाल्यां मातसोसो पावस शिवरूं येता पूण हवामान अशेंच उरतलें. नेटाचो वारो खवदळिल्लो दर्या आनी व्हडल्या ल्हारांचो भंय आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी दर्यांत वच्चे न्हय हवामान खात्याची सुचोवणी. आयज राज्यांत पावसाचो शिंवर 18, 19 आनी 20 तारखेक नेटाचो पावस. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.